अजूनही ते पॉलिटिक्स करपाक शकता. जर हांव आरजी येदी व्हडली उबी करपाक शकता शुन्यांतल्यान जाल्यार तें करपाक शकता, ग्रुपिझम करपाक शकता, इंटरनल पॉलिटिक्स करपाक शकता. आणि जे पॉलिटिक्स करपाक आतां पॉलिटिकल सिस्टमान रावपाक जे कितें करपाक जाय सगळे गजाली करपाक हांव कॅपेबल आसा. बट म्हाजो इनर वॉयस म्हाका अजिबात ते परमिशन दिना ते करपाक. म्हाका खंयच्यानूच ते मोटिवेशन मेळना ते करपाक आनी त्या रितीन ते फुडें व्हरपाक. कित्याक जे प्युअरस्ट फॉर्मान आसले ते प्युअरस्ट फॉर्मानूच आसपाक जाय अशी म्हाजी इच्छा आसली. बट म्हाज्या इच्छे प्रमाणे सगळें जावपाक शकना, चलपाक शकना. सो आयज हांव पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की तुमी आमकां स्पेशली म्हाका जो सपोर्ट दिलो, तेंको दिलो आनी हे रेव्होल्युशन फुडें व्हरपाक आमकां हातभार लायलो. हांव सगळ्यांक सांगपाक नांवां घेवपाक शकना. बट जो कोण ह्या रेव्होल्युशनान म्हाज्या उतराक लागून येयलो, म्हाज्या उतराक लागून रावलो, तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. ते मागीर फंडींग दिवपाक जावं ना जाल्यार ग्रावंडाचेर काम करपाक जावं, स्वताचेर केसीस घेवपाक जावं ना जाल्यार ह्या सिस्टमाक चॅलेंज करपाक जावं ना जाल्यार कसल्याय बाबतींत प्रेयर करपाक जावं ना जाल्यार ब्लेसिंग दिवपाक जाय आमकां लागून, देवा कडेन मागणें करपाक जावं, प्रत्येक गजालीक जे कोण आमकां आमच्या वांगडा आसले आसा तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. हांव इतलेंच तुमकां सांगपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की आयज हांव पार्टेचो प्रेसिडेंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता, पार्टेचो फाउंडर मेंबर म्हणूनय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हे क्विट करता. थँक्यू. देव बरें करूं.